कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात एकलोय सुटचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परतून एक फावट स्पश्ट केलें। एक प्रकरण भायर आयल्या उपरांत आतां लोक कागाळी करपाक भितात, पूण ज्यांची फटवणूक जाल्या तांणी पुलिशेंत कागाळी करच्यो अशें आव्हान लेगीत मुख्यमंत्र्यान लोकांक केलेलें आसा। ह्या फाटभुंयेर कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात एकलोय सुटचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान परतून एक फावट सांगिल्लें आसा। कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात एक प्रकरणां आतां मुखार येयल्या उपरांत आतां लोक कागाळी करपाक भिवपाक लागल्या, पूण ज्यांची फटवणूक जाल्या तांणी पुलिशेंत कागाळी करच्यो अशें आव्हान लेगीत मुख्यमंत्र्यान लोकांक केलेलें आसा। नोकरी दिवपाचे हायेस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी ती दुबावीत बायल निमणे पुलिसांच्या जाळ्यांत अडकली। प्रिया अतुल यादव हे दुबावीत बायलेक दिवचल पुलिशेन कोल्हापुरांतल्यान अटक केली। तिच्या नांवार आशिल्ल्यो 2 दुचाकी आनी 2 चारचाकी मेळून वट्ट 4 गाडयो पुलिसांनी जप्त केलेल्यो आसा। नोकरी दिवपाचे हायस आनी हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय लोकांक तोपी घालपी ती दुबावीत बायल निमणे पुलिसांच्या ताब्यांत अडकलीच। प्रिया अतुल यादव हे दुबावीत बायलेक दिवचल पुलिशेन कोल्हापुरांतल्यान उखलून हाडली। तिच्या नांवार आशिल्ल्यो 2 दुचाकी आनी 2 चारचाकी मेळून वट्ट 4 गाडयो पुलिसांनी ताब्यांत घेतल्यात। मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान 55व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या तयारेचो नियाळ घेतलो। 15 नोव्हेंबरा मेरेन इफ्फीची सगळीं कामां पुराय जातली आनी उपरांत 18 नोव्हेंबराक इफ्फीच्या सुवातेर वचून प्रत्यक्ष पळोवणी करतलो अशें लेगीत मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सरकार इफ्फीच्या आयोजनाचेर 26 कोटी रुपया मोडटले। कला अकादमीच्या सभाघरांत इफ्फीचे मास्टर क्लास घेतले। शिगमो आनी कार्निवालांतल्या जैतिवंत फ्लोटांची 22 नोव्हेंबराक खासा परेड जातली। इफ्फी खातीर आतां मेरेन सुमार 3500 प्रतिनिधींनी नोंदणी केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान नियाळ बसके उपरांत सांगलें। लोकांक सरकाराच्या मालमत्तेचो गैरवापर करपाची संवय जाल्या। उक्तावण जावच्या पयलींच कुडबण जेटीचो गैरवापर करपाक सुरवात केली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। ह्या वाठारांत कॉलराचे दुयेंसां मेळ्ळे उपरांत कुडबण जेटीचो जावपी गैरवापर सामकार आयिल्लो। कुडबण जेटी ही गोंयांत सगळ्यांत व्हडली आसून सुमार 13 कोटी ह्या जेटी खातीर वापरल्या। देखून लोकांचे सहकार्य आसल्यार आमी उरलेलो प्रकल्प पुराय करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। बोट धन्यांनी फक्त नुस्तें विकून पयशे कमोवचे न्हय जाल्यार कामगारांच्या भलायकेची काळजी घेवची, तशेंच पुलीस व्हेरिफिकेशन करचें अशें आवाहन लेगीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें कुडबण जेटीच्या उक्तावणा वेळार केलें। चोडणा जुव्याचेर येवपी रिसॉर्टाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलेलो आसा। चोडणा जुव्याचेर सगळ्यांक येवकार, पूण हे बेट आमकां विकपाचे ना। चोडणा जुव्याचेर येवपी रिसॉर्टाक लोकांनी खर विरोध करीत आमकां हे बेट विकपाचे ना अशा मथळ्याचे जायते बॅनर जुव्यार आतां दिश्टी पडपाक लागल्या। चोडणा जुव्यार येवपी लोकांक हरकत घेतल्या ह्या योटाक लागून चोडणाचे जैव विविधतायेक धोको आशिल्ल्याचे थळावे लोक सांगतात। शेतांनी उदक सांठोवन दवरला तातूंत आतां योट येवचो आसा। उपरांत उदकान वॉटर स्पोर्ट उपक्रमूय सुरू जातले अशें जालें जाल्यार चोडणाचे जैव विविधतायेक धोको उप्रासतलो अशें थळावे म्हणटात।
17 नोव्हेंबराक भंडारी समाजाची वेंचणूक जावपाची आसा. ताका लागून उमेदवारीचे अर्ज अशोक नायक समितीन मागयल्ले. त्या अर्जाची छाननी पणजे भंडारी समाजाच्या कार्यालयांत आशिल्ल्या कोणाकूच भितर घेवंक नाशिल्ल्यान थंय बोवाळ जालो. हाका लागून कार्यालयाच्या भायर पुलीस तैनात केल्ल्याचें कळटा. दुसऱ्या वटेन अशोक नायक कमिटीचे उपाध्यक्ष देवानंद नायक म्हणटा, जाणी अर्ज करूंक ना ते बेश्टोच बोवाळ करतात. मुरगांव, तिसवाडी आणि साश्ट तालुक्यांतल्या जमिनीच्या दरांनी सुधारणा विशीं जारी केल्ली अधिसुचोवणी फाटीं घेवची अशें दक्षिण गोंय काँग्रेसीन सरकाराक कळीत केलां. फाटल्या 30 ऑक्टोबराक सरकारान ह्या तिनूय तालुक्यांतल्या जमिनीच्या दरांनी सुधारणा केली. देखून ह्या तिनूय तालुक्यांच्या जमिनीचे दर वाडयिल्ल्यान दक्षिण गोंय काँग्रेसीन तिडक उक्तायल्या. तशेंच ही सुचोवणी 15 दिसां भितर फाटीं घेतली ना जाल्यार आमी निशेध करतले अशी शिटकावणी तांच्यांनी दिलेली आसा. जुमला पक्ष म्हटल्यारूच भाजप सरकारान बिल्डर लॉबीक मजत करपाक हे दर वाडयल्यात अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. कासावली मोल्या प्रवासी बस, म्हाल व्हरपी ट्रक आणि मोटार ह्या 3 गाडयां मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 2 जाणांक मरण आयलें. हो अपघात आयतारा राती कडेन जाल्लो. हातूंत ट्रक ड्रायव्हराक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसतना बस चालकाकूय जीव सोडचो पडलो. कासावली मोल्या राष्ट्रीय महामार्गार कर्नाटकान वचपी प्रवासी बस आणि म्हाल व्हरपी ट्रक हांच्या मदीं समोरासमोर टक्कर जाली जाल्यार फाटल्यान आशिल्ले मोटारीनूय बशीक धपको दिलो. ह्या भिरांकूळ अपघातांत ट्रक चालकाक रातीच मरण आयिल्लें जाल्यार गंभीर जखमी जाल्ल्या बस चालक हेरांक पिळयेच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केल्ले. उपचारा वेळार बस चालकानूय जीव सोडलो. उत्तराखंडातल्या आलमोड वाठारात बस चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान बस दरीत कोसळ्ळी. सुमार 40 प्रवासी ह्या बशींतल्यान प्रवास करताले. 40 प्रवासांतले 36 प्रवाशांक मरण आयलें. सध्या नेटान थंय बचाव कार्य मागीर सुरू केलो. उत्तराखंडातल्या आलमोड वाठारांत हो भिरांकूळ अपघात जालो. बस चालकाचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. त्या उपरांत ही बस एकदम दरीत कोसळ्ळी. ह्या बशीन सुमार 40 प्रवासी प्रवास करताले. तातूंतले 36 प्रवाशांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. किलरपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्रांतल्या करमणे वाठारांत रस्त्या कुशीक संरक्षण वणत नाशिल्ल्यान हो रस्तो येरादारी करपी लोकांक खातीर धोकादायक जावन रावला. ह्या वाठारांत पुला सामकार आशिल्ल्या रस्त्याच्या दोनूय वाटेन खोल दरी आशिल्ल्यान जायते फावट अपघात जाल्ल्याचें कळटा. तशेंच आनीकूय अपघात जावंक शकता अशें लोक म्हणटा. ताका लागून भौशीक बांदकाम खात्याच्या रस्तो विभागान हाची दखल घेवन ह्या रस्त्या कुशीक संरक्षण वणत उबारची. तशेंच किलरपाल दाभाळ पंचायतीनूय हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केला.
सरकारी नोकऱ्यांचे हायस दाखोवन कोट्यांनी रुपयांची टोपी घालपी एक प्रकरणां उक्ताडार येत आसात। ह्या प्रकरणात पूजा नायकाक धरल्या उपरांत फाटले 2 म्हयन्यां सावन फरार आशिल्ल्या प्रिया यादवाकूय दिवचल पुलिशेन अटक केल्या। पुलिशेन तिका कोल्हापुरांतल्यान ताब्यांत घेतली। रेल्वेत आनी हेर सरकारी खात्यांनी नोकरी दिता म्हणून सांगून तिणें खासा करून बायलां कडल्यान पयशे घेतिल्ले। दर फावट नवे नांव सांगून तिणी लोकांची फटवणूक केल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। ह्याच प्रकरणात आनी एक पुलीस कॉन्स्टेबलाकूय अटक जाल्ली। प्रिया हिचें मूळ नांव प्रार्थना आनी रावपी पेडणेची। दिवचल पुलिसांनी ह्या प्रकरणाच्या तपासात प्रिया यादवा कडल्यान 116 ग्रामाचे सुमार 9 लाखाचे भांगर तशेंच 2 दुचाकी आनी 2 चारचाकी मेळून वट्ट 27 लाखाचो मालवाद जप्त केला। सोमारा केपें नगरपालिकेची सर्वसाधारण बसका जाली। ह्या बसकेत नव्या बांदावळीक तशेंच नव्या घरांक नवो बांदकाम कर लायतले असो निर्णय पालिकेन घेतलो। तशेंच नगरपालिकेच्या गार्डनाचें सोबितीकरण करपा खातीर आमदार आल्तोन डिकोस्टाक NOC दिवपाचो निर्णय पालिकेन घेतला। कामगारांचो उणाव तशेंच हेर विशयांचेर पालिकेत चर्चा जाली। भारतीय हवाई दळाचे MiG-29 हे लढाऊ विमान कोसळिल्ल्याचे वृत्त मुखार आयले। आग्रा लागीं हे विमानाचो अपघात जावन पायलटान खंय विमानांतल्यान भायर उडी मारल्याचें कळटा। हो अपघात कित्याक लागून जाले हे अद्याप स्पश्ट जावंक ना। ह्या अपघाताच्या न्यायालयीन चवकशेचे आदेश दिल्ल्याचे संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलां। कॅनडात भारतीय मंदिरात खालिस्तानी अतिरेक्यांनी हल्लो केल्ल्याची धक्कोदायक बातमी मुखार आयली। एका हिंदू देवळात भाविकांचेर जाल्ल्या हल्ल्या वयल्यान कॅनडात प्रचंड बोवाळ पडलो। भारतीय वंशाचे खासदार आशिल्ले चंद्रा आर्य हाणें अतिरेक्यांच्या ह्या हिंसाचारा बद्दल नाराजी व्यक्त केली। कॅनडात हिंदू सभा मंदिर संकुलात भारतीय कॅनेडियन भाविकांचेर खालिस्तानांनी केल्ल्या ह्या हल्ल्यात कॅनडात अतिरेकी कितले धोकादायक आसात हे दाखोवन दिला। ह्या घटनेत 3 जाणांक अटक जाल्या। प्रदूषणाचेर नियंत्रण दवरपाक फुगोट्यांचेर नियंत्रण घातलेल्या आसतना लेगीत दिल्लीकारांनी जोरदार आतिशबाजी केल्ल्यान राजधानीचो श्वास कोंडिल्लो। फाटले 3 वर्सांचे तुळेंत अंदूच्या दिवाळेंत राजधानीतले प्रदूषण सर्वोच्च पातळेचेर पावले। राजधानी दिल्ली प्रमाण शेजारचे राज्यां पंजाब हरियाणाचोय श्वास गुदमरिल्ल्याचें दिश्टी पडला। ह्या तिनूय राज्यांतल्या हवामानाची गुणवत्ता खूपच सकयल्ल्या स्तरार पाविल्ल्याचें दिश्टी पडला।
गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचो भाव अनमोल हाचो पत्तो मुंबय पुलिशेक सापडलो. ताका भारतांत हाडपाचे यत्न चालू जाल्यात. तो अमेरिकेत आशिल्ल्याचे तपासात उक्ताडार आयले. काँग्रेस नेता बाबू सिद्दीकी हत्या प्रकरण आनी सलमान खानाक धमकी दिवपा फाटल्यान अनमोल बिश्नोईचो हात आशिल्ल्याचे मुखार आयला. बाबा सिद्दीकीक लेगीत मारपाक हाचोच हात आशिल्लो अशें मुखार आयला. लॉरेन्स बिश्नोई तुरुंगात आसतनाय गँगाच्यो कारवायो कश्यो सुरवाती चालू आसात, तांच्यो हालचाली कश्यो चालू आसात ह्या बाबत पुलिसांनी केल्ल्या तपासात अनमोल बिश्नोईचें नांव मुखार आयलां. काँग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरण आनी सलमान खानाक धमकी ह्या फाटल्यान बिश्नोईचो हात आशिल्ल्याचे मुखार आयले. लॉरेन्स बिश्नोई तुरुंगात आसून तो गँगाच्यो कारवायो कश्यो करतालो ह्या बाबत पुलिसांनी केल्ल्या तपासात अनमोल बिश्नोई म्हळ्यार लॉरेन्स बिश्नोई हाच्या भावाचें नांव उक्ताडार आयले. अनमोल बिश्नोईच्या प्रत्यार्पणाचो 16 ऑक्टोबराक बॉम्बे पुलिसांनी न्यायालया मुखार अर्ज सादर केलो. फाटल्याच सप्तकात राष्ट्रीय तपास संस्थेन अनमोलाचेर 10 लाख रुपयाचे बक्षीस लेगीत जाहीर केल्ले. पंजाबी गायक सिद्धू मुसेवाला हत्ये खातीर मदत केल्ल्याचो आरोपूय अनमोलाचेर जाल्लो. अनमोल विरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी केल्ल्याची माहिती तपास संस्थेच्या आरोप पत्रांत दिल्ली आसा. जय शहा हांच्या जाग्याचेर रोखडोच भाजपाचो व्हड नेत्याचो चलो BCCIचो सचीव जावपाचो आसा. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिशदेचे नवे प्रशिक्षक म्हणून जय शहा हांची निवड जाल्या. ताका लागून BCCIचे सचीव पद रितें जालेलें आसा. ह्या पदा खातीर भाजपाचे दिग्वंत नेते आनी माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली हांचो पूत रोहन जेटली हांची निवड जाल्ली आसा. मुस्लिमां खातीर जशें सावदी अरेबिया पवित्र तशें सीख समाजाक पाकिस्तान पवित्र आसा. अमेरिका, इंग्लंड आनी कॅनडा हांगच्या सिखांक धार्मीक पर्यटना खातीर पाकिस्तानात आयल्या उपरांत तत्काळ ऑनलायन व्हिजा दिवपा आशिल्ल्याचे पाकिस्तानाचे अंतर्गत मंत्री मोहन सिंग नक्वी हांच्यांनी सांगले. लाहोर हांगासर परदेशांतले 44 सदस्यांच्या शिखांचे शिष्टमंडळ तांचे भेटीक आयल्या उपरांत ते उलयताले. सीख समाजांतल्या सदस्यांक पाकिस्तानांतल्या पवित्र धार्मीक ठिकाणांक भेट दिवपाक मेळची ह्या खातीर हो निर्णय घेतला अशें तांच्यांनी म्हटलें. आयतारा गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीरपणान नुस्तेमारी करपी कर्नाटक मालपेचे 2 ट्रॉलर गोंयच्या रापणकाराचो एकवट संघटनेच्या वांगड्यांनी जप्त केले. उपरांत दोनूय ट्रॉलर पणजे जेटीवयल्या नुस्तेमारी खात्याच्या सुवादीन केले आनी नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हाणें ह्या प्रकाराचेर खर कारवाय करपाची मागणी केली. आयतारा गोंयच्या दर्यादेग वाठारांत बेकायदेशीर रितीन नुस्तेमारी करपी कर्नाटक मालपेचे 2 ट्रॉलर गोंयच्या रापणकाराचो एकवट संघटनेच्या वांगड्यांनी हे जप्त केले. उपरांत दोनूय ट्रॉलर पणजे जेटीवयल्या नुस्तेमारी खात्याच्या सुवादीन केले आनी नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हाणें ह्या प्रकाराचेर खर कारवाय करपाची मागणी लेगीत केली.
निमणे कडेन रायबंदराच्या लोकांक परतून एक फावट आतां बऱ्या रस्त्या वयल्यान यो वच करपाक मेळटलें। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर खणून दवरिल्लो रायबंदराचो रस्तो करपाक आतां सुरवात केल्या। भौशीक बांदकाम खात्यान हें काम आतां हातांत घेतलां। स्मार्ट सिटी पुराय करपाच्या बोवाळांत हो रायबंदराचो रस्तो लेगीत खणून दवरिल्लो। निमणे कडेन रायबंदराच्या लोकांक आतां परतून हो रस्तो आनी ह्या रस्त्या वयल्यान यो वच करपाक मेळटलें। स्मार्ट सिटी खातीर हे रायबंदराच्या रस्त्याचें काम करपा खातीर हो रायबंदराचो रस्तो लेगीत बंद आशिल्लो आनी ह्या रस्त्यांचेर जायत्या ठिकाणाचेर खणकुलां तशेंच हो रस्तो येरादारी खातीर सामको बाबत आशिल्लो। आतां ह्या रस्त्याच्या कामाक बेगिनांतल्या बेगीन सुरवात केलेली आसा। भौशीक बांदकाम खात्यान हें काम हातांत घेतलां। पयलीं गटार नितळ करात आनी उपरांतूच रस्त्याच्या कामाक हात घालात अशी मागणी मयेच्या केळबाय वाड्या वयल्या लोकांनी केली। गटार नितळ करपाक आडनदर जर जाली जाल्यार रस्त्याचें काम आडयतले अशी शिटकावणी लोकांनी दिल्या। पयलींच खेळां मैदानाक लागून आशिल्ले रस्त्या कुशीकचे गटार जे आसा ते ब्लॉक जाला। मैदाना वयली माती सगळी हाडून रस्त्याच्या कुशीक गटारांत तुबल्या, ताका लागून हे सगळे गटार चॉकअप जाला आनी हे गटार निताळ करच्या पयलींच रस्त्याच्या डांबरीकरणाक सुरवात केला। ताका लागून थळावे मये केळबाय वाड्या वयले लोक आक्रमक जाले आनी ह्या डांबरीकरणाक तांच्यांनी विरोध केलेलो आसा। पयलीं हे गटार नितळ करात आनी उपरांतूच ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण करात, नाजाल्यार आजून हे आमचे गटार पोंदाक वयतले आनी उदक वचपाक वाट मेळची ना आनी सगळी घाण जातली म्हणून ह्या लोकांनी आक्षेप घेतला। जर हे गटार नितळ करिना जाल्यार डांबरीकरण करपाक दिवचें ना अशें तांच्यांनी म्हटलां। पणजेचो नुस्त्याचो बाजार शिफ्ट करून 1 म्हयनो आतां जावन गेलो, तरी लेगीत नुस्तेकार पत्र्याच्या शेडींतूच आसात। आतां जागोय तांकां कमी पडटा आनी जागो कमी आशिल्ल्या कारणांत नुस्तेकारांक तशेंच गिरायकांक अडचण जावपाक लागल्या। त्याच बरोबर नुस्त्याचें उदक फुटपाथी वयल्यान व्हांवता आनी ताका लागून ह्या मार्केटांत नुस्त्याची घाणी पडटा। पयलीं नुस्तेकार आपलो लुगार आपुणूच धुताले, पूण आतां तशें जायना, कित्याक तर तांकां खंय उदक सारकें मेळना। आतां खंय नुस्तेकार उठल्या उपरांत राती टँकर हाडून मार्केट ते धुतात, तरी तांचें धुवप वेगळे भशेन। ताका लागून सकाळ फुडें आयल्या उपरांत नुस्तेकार आपले लुगार खंय धुतातूच। आतां आमकां केन्ना नव्या मार्केटांत व्हरतात हें देवाकूच खबर अशें नुस्तेकार आतां म्हणपाक लागल्या। धनगर समाजाची संस्कृती आशिल्लो उत्सव दिवचेच्या लाखेरे गांवांत व्हडा उमेदीन मनयलो। शेनवारा रातभर चलिल्ल्या ह्या उत्सवात धनगर समाजाच्या गजा नृत्य आनी हेर लोकनाचांचो आविश्कार ह्या उत्सवात पळोवपाक मेळ्ळो।